सोमवार 3 फेब्रुवारी सांत ब्लेज धर्माध्यक्ष आणि रक्त साक्षी, सांत एन्सगार धर्माध्यक्ष। मुखेल बोळ, अजून कोणाक दिवंक ना आणि या फुडें कोणाक मेळचें ना। नियाळाक आदार, थोडे जेजूचे पाटलावदार आणि प्रवादी पोरगोट करतात। देवाचे दुसरे येणे लागीं पावता, पातक पयस करात आणि बरें जिवीत जियेयात। दुसरे वाटेन थोड्या मनशांची आस संपना, तांचे लागीं व्हड आणि मोलादीक मोटरां, घरां, न्हेसोण, भांगार, जेवण आदी आसा खरें, पूण तांकां सगळेंच उणें। दुसऱ्यांक फटोवन, नागोवन आणि चोरून आनीकूय गिरेस्तकायेची आशा। इतली गिरेस्तकाय एकठांय करून शेवट मनशाचो कितें? मरण। मुर्तोच दुखूय वेतलो, स्वर्गार, पुर्गोतीन वो इफेर्नांत। आयची वाचपां आमकां बरी शिकवण दितात। जाणवाय हें एक देणें पवित्र आत्म्याचें। सोलोमोवान देवा लागीं जाणवाय मागली। देवाक ताचें मागणें खूब मानवलें, देखूनच देवान ताका अदीक देण्यांनी भरलो आनी कोणाकूच केन्नाच दिवंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा देवान सोलोमोवाक दिली। देवा लागीं बरें आनी वायट कितें तें सोदून काडूंक आमकां जाणवाय मागुया। थोड्याच वर्सांची यात्रा आमची ह्या संवसारांत, मेल्या उपरांत सासणीक जिवीत। आयच्या मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 5000 लोकांची भूक मारता। पोटाची भूक तशीच भूक ओत्मीक वाटेन वाडोवंक आमी जेजूचो पाटलाव करुया। म्हजो थाराव, बरी बुद्ध आनी विवेकाचें गिन्यान म्हाका दी म्हूण बापा लागीं मागतली।